Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. आता ही सुनावणी जी आसा ती 19 मार्चा नंतर जावपाची शक्यता आसा, कारण गोवा फाउंडेशन ह्या म्हापसाच्या संस्थेक जे मुख्य याचिकादार आसा ह्या एकंदर प्रकरणात तर तांकां 2 आठवड्याची मुदत दिल्लेली आसा. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन जो अहवाल सादर केल्लो आसा गोवा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या संदर्भात, तर त्या अहवालाच्या संदर्भात गोय सरकारान आपले जे आक्षेप आसा ते नोंदलेले आसा. हे सगळे जे आक्षेप आसा या अहवालाच्या संदर्भात जे गोवा सरकारान नोंदलेले आसा, तर त्या संदर्भात गोवा फाउंडेशन जे आसा ते आपली जे आक्षेप आसा त्यांची नोंदणी करपा खातीर तांकां 2 आठवड्याची मुदत दिल्लेली आसा. सर्वोच्च न्यायालयाचे जे न्यायमूर्ती आसा तेंच्यांनी गोंय सरकारच्या बेफिकीरपणाच्या वृत्तीचेर बोट दवरून जी म्हादई व्याघ्र राखीव क्षेत्राची आणि गोवा व्याघ्र राखीव क्षेत्रा संदर्भातली जी मुख्य फायल असली तीच गायब केली गेल्ली आसा. तर ही फायल गायब जावप ह्याच्या फाटले षडयंत्र जे आसा ते कोणाचे हे गोंयकार पूर्णपणे वळखून आसात आणि एकंदर त्या संदर्भात कान उघडणी जी आसा ही गोंयच्या वन खात्याचे केल्लेली आसा. वन खात्याची निष्काळजीपणा निष्क्रियता जी आसा ही ह्या एकंदर प्रकरणाचेर सारखी अधोरेखित जाल्लेली आसा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीन तांकां धारेर धरलेले आसा. आणि आता ही फायल जी गायब जाल्लेली आसा तिची चौकशी सुरू जावपाची आसा. ही खरी म्हळ्यार आमच्या भारतीय न्याय व्यवस्थेची एक प्रबळ शक्ती जी आसा ही आमकां दिसून येयलेली आसा.